आम आदमी पक्षाचे फुडारी कॅप्टन वेन्झी विएगस हांच्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार चर्चिल आलेमांव हांच्या वक्तव्याचो निषेध केला। चर्चिलान म्हणिल्लें आम आदमी पक्षान पैसे वाटल्यात म्हण नावेलीत लोकांनी आपाक मतदान केल्लें। हाचो अर्थ चर्चिल नावेलीतल्या सगळ्या मतदारांक भ्रष्ट म्हणपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न कॅप्टन वेन्झीन केला। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता, काल सानेवळा बाब चर्चिल आलेमांवचो एक व्हिडिओ आयलो। ते व्हिडिओ पळयता कशें दिसून आयलें तो सैलबट जाला असो, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ मायंडान असो तो। ताणें तरेतरेचे आरोप केले की आम आदमीचो पक्ष आसा तो लोकांक फुडें पयशे वोटा खातीर दिले, पयशे खूब मोडले। बाब चर्चिलाक आम आदमी पक्षाचो मॉडेल खबर ना। काल जे भाशेन आमी बेनावली एमएलए चर्चिल आलेमांव ताणे एक प्रेस एस्टिल्यान व्हिडिओ भायर काडलो। हो व्हिडिओ आयकून एक खूब दूख भोगलें, कित्याक ह्या व्हिडिओ वरवीं चर्चिल म्हणून दिता की 2428 लोक नायलेचो जे कोणे एमी आम आदमी पार्टीक वोट मारला तितल्यांनी पयशे घेवन मारला म्हणजे इतले लोकांक तो करप्ट म्हणून दिता। चर्चिला सांगोसो दिता आज ह्या लोकांक तूं म्हणटा की ते पयशे घेवन वोट मारला आनी ह्या लोकांचेर तूं करप्शना एक एलिगेशन अशें घाता। हे चुरचूर दिसताय, कित्याक चर्चिलाक एक लिडर असो एनसीपीचो फाटल्यान लावन गेम करपाचो दिसतो। तुका जरी तरी कापस्ताद हाडली जाल्यार तुवें एनसीपीचो कॅन्डिडेट म्हूण टीम घालपा जाय आसलो, पूण तुका ती कापस्ताद नासली, तूं लिडर म्हूण वयता एनसीपीचो, पूण एनसीपी कॅन्डिडेट झेडपी धाडला ते जावंक ना तुकडे। पूण आज तूं म्हणून सोदिता की नायले लोकांक पयशे घेवन आम आदमी पार्टी वोट मारला आनी तूं ह्या लोकांक हें कोता। सो चर्चिला सांगोसो दिता लोकांचे ब्लेम घालन कांयच उपयोग ना। तुका जाता जाल्यार तुवें एनसीपीचो कॅन्डिडेट घालपा जाय आसलो आनी तुवें निवडून हाडपा जाय आसलो।